पडलेलो आसा तो मेन रोड आसा पळय फोंडकुला पडल्यात हाचेर तुमी चतुर्थीचे पयलीं कितें जो रस्तो कोरगांवान जो पडलेलो जो म्हाका दिसता PWD त्या टायमार ते पायपलायन जो 20 mld जे तुवें हें जाता ती म्हाका दिसता तो हांगसून मांद्रे ताका लागून ऑलरेडी तांकां हांवें सांगलेलें एक्चुली तेंच्यांनी ऑलरेडी भरलेलें म्हाका दिसता पावस आनीक आनीक दबलेले हांव चवथी पयलीं हांव करून घेता ते PWD फाल्यां दाखोवन ते हांव सांगून ते करून घेता एटलिस्ट ताका लोबर घालून ते लेवल केले बारीक बारीक खळगे पडलेले आसत। दुसरी गोष्ट म्हणजे देऊळवाडा तो भटवाडे मेरेन पायपलायन घातलेली आणि पायपलायन सबंदात बसलेली आसत आणि एक 2-2 फूट खोल असे खड्डे पडलेले असत। तर निदान सार्वजनिक आमचो गणपतीचो उत्सव हे सगळ्यात मोठा उत्सव हिंदू धर्माचो आणि त्यासाठी चतुर्थी पहिली तरी थोडेसे खड्डे तरी बुडवत अशी विनंती विनंती करते। धन्यवाद। नमस्कार, आम्ही आसात पेडणे टू कोरगांव भटवाडी या रोडाचेर आसात। तुम्ही फाटल्यान जे पळयतात एका सायडीन जे फोंडकुला पडल्यात कारण हांगा वॉटर पायपलायन घालपाक आयल्या आणि त्याच्या उपरांत तेचेर सोलिंग करपाक आयले पण ते खंय तरी खाला गेला आणि जाग्यार फोंडकुल्या पडलेले आसात। त्याच बरोबर ह्या रोडार जे पेडणे टू कोरगांव ह्या रोडार खूबशे फोंडकुला पडले आणि ह्या जाग्यार खूबशे इन्सिडंट घडलेले आसात आणि काही जाणांक दुखापत सुद्धा जाल्लेले आसात। ह्या वेळार काल आमदार कोरगांव हांगा आयले आसतना तांकां स्थानिकान जाब विचारले की बाबा फोंडकुला पडले आतां चवथ आसा, चवथीक आमी गणपतीक हाडपाचें कशें कितें, तेन्ना आमदारान तांकां सांगलेलें आसा लोकांक की चवथ येवच्या पयलीं जे फोंडकुला पडल्यात ते भरून काडटा आणि चवथीच्या टायमार लोकांक त्रास जावचे ना अशें आश्वासन दिल्लेलें आसात। जर पळयत जाल्यार हे जे काम केलें तेंच्यांनी काम केल्या उपरांत खंय तरी ते फोंडकुला भरपाक जाय आशिल्ले जाल्ले ना। जर रोड जर तुम्ही पळयतात जाल्यार रोड सामकेच गेल्ले आसात आणि व्हांवून गेल्लेले आसात। डांबर बी कांयच दिसना सद्या तुमकां जर फाटल्यान जर पळयतात डांबर सगळे व्हांवून गेल्लेले आसात। खंय तरी हॉट मिक्स करप खूब गरज आसा आणि येरादारी करत आसतना 2 व्हीलर बायक रायडर जे आसात बॅलन्स वयता खूबशे इन्सिडंट त्याच्या पयलीं घडलेले आसात। त्याचेर आमदारान सांगलेलें आसा की फोंडकुला भरता म्हणून पण हॉट मिक्स सुद्धा करप खूब गरज आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।